मशीन सांग 3 वार्ताय कशी स्टोर करून घेवची म्हणून ह्या व्हिडिओन तो पळया। फर्स्ट मशीन सांग धुवन घेवन आमकां कितले दीग जाय की कट करून घेवन ताजे नार काडून घेवका। मशीन सांग घालून कोळंब केल्यार लायक रुची जाता। मशीन सांगाचे फ्राय करता ती ते कशी करची म्हणून नेक्स्ट व्हिडिओन तो सांगून दिता। मस्त मशीन सांग असतो कोण हांव स्टीला करड्यान तो कांड दवरतास फ्रिजात दोन घेवका। स्टीला करड्यान तो वार लागता देखून 10 दिवस मात्र कांड दवर जाता। 3 वार ते मशीन सांग स्टोर करूक असं एक एअर टाइट कंटेनरान तो घालून फ्रिजात दोन घेवका। आता एअर टाइट कंटेनर म्हळ्यार कसं ना मेगल आशांका बोरोसिल तांगेला एअर टाइट कंटेनर हे ग्लासाचे ताचे धांगणीक एक रबर असता। एअर टाइट कंटेनरान तो आमी कसले स्टोर केल्यार वार लागना आणि फ्रेश व्हरता। तुमकां एअर टाइट कंटेनर परचेस करक जाल्यार ऑनलाइन लिंक कमेंटांत आनी डिस्क्रिप्शनान दिता पळय ती। आमचे वसरीक सब्सक्राइब करेन ती, लाइक करेन ती आणि विसरण्याशी शेअर करेन ती। थँक्यू, बाय बाय, टेक केअर।